हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. आणि गायज, आयची जी आमची स्टोरी आसा ती सारखी हॉरर जावन आसा. आणि ही स्टोरी जावन आसा एलिस्टर आणि त्याच्या फॅमिलीची. एलिस्टर म्हणटा तो 16 वर्साचो भुरगो न्हू हांवे. एक्झॅक्टली. सो गायज, ही जी रियल लाईफ स्टोरी असा हॉरर, ती जावन आसा आमच्या एलिस्टर आणि त्याच्या फॅमिलीची. एलिस्टर जस्ट 16 इयर्स ओल्ड बॉय. आणि हो जो इन्सिडंट एलिस्टराच्या फॅमिली वांगडा जालो तो बॅक इन मेनी इयर्स बॅक, खूप वर्सां पयलीं. ओके. आणि त्याच दिसांनी एलिस्टराचो बापूय जो आसा पळय तो मेहनत करून निकटो वयर सरतालो आनी तेणी नेवो बंगलो बांदलो आनी आपणाच्या फॅमिलीक हांगासर थंयसर टूर करपाक भायर घेवन भोंवपा खातीर तेणी ब्रँड न्यू गाडी घेतलेली. आनी त्याच टायमार ती ब्रँड न्यू गाडी जी हांव तुमचे कडेन उलयतां त्याच टायमार लॉन्च जाल्लेली. आनी त्या गाडयेचें नांव आसा मारुतीची वॅगनर. वॅगनर घेवन ती इतली हॅपी आसली. ड्रीम हाऊस, एक ल्हानसो भुरगो 16 वर्साचो आनी बरो बंगलो, धाकटी गाडी. ओके. आनी एलिस्टर सोदीक फाटल्यान पडटालो की चल रे डॅडी, आमी आउट ऑफ गोवा या भोंवपाक न्हू, आउट ऑफ हय. गोवा या, आमी भोंवया. एक नेवी गाडी घेतल्या मरे आमी, नेवे गाडयेन आमी टुराक. सो एलिस्टराच्या बापायन चिंतलें की लेट्स गो फॉर अ टूर, म्हणजे एक लॉंग ड्रायव्ह. आनी लॉंग ड्रायव्ह जुनान स्टार्ट केली. स्कूल स्टार्ट जावच्या पयलीं एक 10 दीस पयलीं व्हडलो पावस आनी बरो एनवायरमेंट. तेंच्यांनी चिंतलें की चल या 4 व्हिलर घेवन या. आपणाचे बॅगां पॅक केली, सगळें पॅक केलें, गाडी स्टार्ट मारली आनी भायर सरली. इट वॉज ब्युटिफूल, नेवी गाडी, लेदराचो वास गाडयेन. सगळीं तिगाय जाणां फॅमिली मेंबर म्हणटा आमची नेवी गाडी. पावसान पयलीं आमी 2 व्हिलरीर भोंवतालीं, भिजोन भोंवतालीं, आतां आमी कारीन भोंवतात. आनी अशें करून करून ती रातची एक 10:30 सुमार 400-500 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून आउट ऑफ गोवा पावलेली. सकाळी भायर सरलेली, सांज म्हटल्यार ती रात म्हटल्यार रावोन 450-500 किलोमिटर कवर अप करून आउट ऑफ गोवा पावली. ऑलमोस्ट महाराष्ट्रा बीन सगळे. सो जालें कितें तेंच्या वांगडा पावसाचे दीस, व्हडलो पावस पडलो. व्हडल्यान पयलीं नेटान गडगडोंक लागले, घाडघाडघाडॅस करून व्हडल्यान गडगडोंक लागले. आनी झाक करून व्हडलो पावस पडलो. आनी तुमकां खबरूच आसा एलिस्टराची बापायची नेवी गाडी आसली आनी ही इज अ न्यू ड्रायव्हर. ही नोज टू ड्रायव्ह, तो ड्रायव्ह करपाक जाणा, पूण नेवीत गाडी. ओके. नेवेच सगळे इक्विपमेंट, न्यू टेक्नॉलॉजी. त्या टायमार नेवी गाडी लॉन्च जाल्लेली वॅगनर. आनी व्हडल्यान पावस पडलो. तेणी वायपर ऑन केलो आपणाचो. खरक 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 वायपराचो आवाज येता. आनी ती एका ब्रिजा कडेन कशी पावली. म्हणजे व्हडलो ब्रीज न्हू, धाकटुलो ब्रीज. आनी हेवटेन रिवर सायड. ओके. म्हणजे रिवर कशी मानस कशी, रिवरूच म्हणा तो. आनी जालें कितें, ती फुडसून एक ट्रक येयलो आनी ट्रक पियाल्लेलो आसलो. आनी गाडी ट्रक ड्रायव्हरान अशी हालयली आनी ती तेका अशें दिसली की आपणाच्या आंगार येता कशें. आनी फूल लायट तेणी मारलेली फुडसून, फूल लायट. आनी ती आंगार येता म्हणून तेणी कितें केलें, अशी तेका दिसली आपणाचेर मारता कशी, तेणी लेफ्टान स्टेरींग मारलें आनी ती गाडी ब्रीज फोडून उदकान पडली. उदकान पडटाच तिगाय फॅमिली मेंबरांनी ट्राय केलें एस्केप करपाक. बट तुमकां खबर आसा जेन्ना उदकान गाडी पडटा आनी ती समज जाता, चारूय दारां ओपन करपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आनी दॅट मुवमेंट जेन्ना वॅगनर लॉन्च जाल्लेली, तुमकां थोड्यांक खबर आसा आय डोंट नो, तेका हातीन घुंवडोवपाचें येतालें. बेस मॉडलाक अशें हातीन रिंग कशें आसतालें, मिरर विंडो सकयल करपाक. आनी उदकान ती समज जाली आनी तेतून ते उदकान पॅक जाल्ल्या कारणान ती धार उडून भायर सरोंक पावोंक ना. आनी तेंची थंयच ऑन द स्पॉट डेथ जाली. आतां ही जी इन्सिडेंट आसा, हो जो इन्सिडेंट आसा तो आमकां एलिस्टराच्या पायच्या भावान, म्हणजे तेज्या धाकट्या भावान हो इन्सिडेंट आमकां शेअर केला थ्रू आउट व्हिडिओ कॉल. सो जालें कितें, जेन्ना उदकान गाडी पडली, ड्यू टू उदीक भरलेल्या कारणान तांकां भायर एस्केप करपाक जालें ना आनी दे डायड ऑन द स्पॉट. आनी एके वाटेन व्हडल्यान गडगडटा आनी एके व्हडल्यान व्हडलो पावस पडटा. इट वॉज व्हेरी स्कॅरी.
लोकांक कळ्ळें की हांगासर एक्सिडेंट जाला म्हणून ब्रीज फुटला, गाडी पडल्या. ओके, सर्च ऑपरेशन चालू जालें आनी व्हेरी डीप आसलो तो रिवर, सारको खूब डीप आसलो, खूब खूब म्हणजे खूब डीप. आनी ती गाडी ऑलमोस्ट व्हांवोन म्हणजे तेवट्यातल्यान उदकांत पडोन ती व्हांवोन फुडें पावली आनी सर्च ऑपरेशन एट दॅट मुमेंट वॅगनर खंयच्या सालान लॉन्च जाला ती जस्ट इमॅजीन करा तुमी, गुगल करा आनी पळया. सो त्या टायमार इतले इक्विपमेंट नासले, इतले टॅक्नॉलॉजी नासली आनी ती गाडी तेंचे कडेन सोदूंक जाली ना. आनी ज्या जाग्यार रिवरार ती भितन गाडी पडल्या, दॅट रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस. थंयसर खूब लोक बुडोन मेल्या आनी थंयसर खूब क्रोकोडायल्स आनी खूब कितें कितें आसा. खूब सर्च ऑपरेशन केलें, 2 दीस 3 दीस तेंकां ती गाडी थंय मेळ्ळीच ना. आनी कोणी ती गाडी पडटा आसतना पळोवंकूय नासली. शिवाय त्या ट्रक ड्रायव्हराक विचारल्यार ट्रक ड्रायव्हर फूल टायट. ट्रक ड्रायव्हराक काय खबरूच ना, मेरे को पताय नहीं. अशें करून करून म्हयनो जालो. एलिस्टराचो पाय, जेचें नांव आसलें मॅथ्यू आनी तेंचें फूल नेम मॅथ्यू फर्नांडीस. मॅथ्यू फर्नांडीसाचो भाव जेन्ना त्या जाग्यार गेलो महाराष्ट्रा, तेणी खूबदां पुलीस स्टेशनार वचोन ट्राय केलें की तुमचें सर्च ऑपरेशन खंय पावलां, आपणाची फॅमिली खंय आसा, जिती आसा ना, खंय आहा, कांयच ना. असो करून 1 म्हयनो जालो. आनी एक दीस थंयसर भुरगे न्हांवपाक गेल्ले. ज्या जाग्यार इन्सिडेंट जाला तेजे खूब फुडें भुरगे न्हांवपाक गेल्लेले आनी डायव्ह करता करता तेंकां अंडर वॉटर कार दिश्टी पडली. बंद आसली, फूल पॅक आसली गाडी. गाडी दिसता तेंच्यांनी पुलिसांक फोन मारलो. पुलीस येयले, सर्च टीम, आपणाची टीम सगळी घेवन येयली आनी ती क्रेन घालून गाडी भायर काडली. गाडयेचो नंबर, रॅजिस्टर्ड नंबर हे करून गाडी फायंड आउट केली जाल्यार एलिस्टराची डॅडीची गाडी तेंकां पुलिसांक रिकवर जाली. फुडल्यान भितन बसलेली फॅमिली फूल आख्खी हे कशी जाल्लेली चिकचिकीत मास कशें हय. वियर्ड कशें. तुमकां जसो म्हाका एलिस्टराच्या पायचो भाव सांगी जेन्ना इट वॉज रियली क्रिपी कशी. आपूण म्हणूंक लागलो तो तें पळोवन. जेन्ना सांगता तुमकां कितें जालें तें, पुलिसांनी क्रेन घातली, गाडी भायर काडली आनी बॉडी तिगांची थंयसर भितन आसली, म्हणजे इन अ रॉंग स्टेट, जे अलग हेतून घाणी मारताले भितन. ओके, सगळें भायर काडली आनी एलिस्टराचे पाय, जो तेजो भाव आसा तेका फोन मारून आपयलो. तेणी सगळें पयलें, सगळें केलें आनी फॉर्मॅलिटीज आसा ती सगळी केली. आनी इन्शुरन्स कंपनीक जे इन्शुरन्स कंपनी आसा तेका हें करून गाडी टोटल लॉस करून थंयसरूच नियर बाय स्क्रॅपवाल्यांनी, तुमकां खबर आसा इन्शुरन्साक जेन्ना गाडी ओडटा आनी ती टोटल लॉस जाता जाल्यार इन्शुरन्स कंपनी कितें तेजो अमावंट आसा तो फॉलो आउट कितें म्हणटा ते आमचे ओनराक ट्रान्सफर करता. आनी गाडी समज कितें जाय जाल्यार काडटा आनी नाका जाल्यार ती रिकवर जायसर, म्हणजे रिकवर ती जाली म्हणजे तेजे पयशे ओनरा कडेन पावले काय ती इन्शुरन्स क्लेम करून गाडी स्क्रॅपाक उडयता. ओके, मागीर ते स्क्रॅपांतल्यान कोणीय घेता. ओके, स्क्रॅप कारूच घेता नाल्यार तो रिपेर करून विकता, अशें कितें आसता. सो थंयसरलो नियर बाय जो स्क्रॅप यार्ड आसलो तेका कॉन्टॅक्ट करून इन्शुरन्साचे टीम जी आसा पळय तेणी हँड ओवर केली गाडी आनी ती टो करून स्क्रॅपान व्हरोन उडयली. स्क्रॅपान व्हरोन उडोवन इट्स बीन 1 इयर थंय ती गाडी पडल्या. आनी न्यूली ओपन स्क्रॅप यार्ड आसलो तो, म्हणजे तो निकतोच तो सेटअप जातालो आनी ती फर्स्ट बोणी म्हणटा पळय मनशाची, ती त्या स्क्रॅपाची ती फर्स्ट कार आसली आनी ती व्हरोन थंय वर्स जाल्ली उडयल्लेली. आनी वर्सां उपरांत तेज्या ओनरान स्क्रॅप यार्डाचे बिझनस प्रॉपर चालू केलो. फर्स्ट डे खूब सामान, लाखांचे करोडांचे सामान स्क्रॅपाचे तेजे कडेन येयलें. तेणी व्हडले कंपनीचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो, बियरीच्यो गुड्ड्यो एक्सेट्रा खूब कितें कितें. सो तेंच्यांनी एक गार्ड दवरलेलो थंय, म्हणजे सेक्युरिटी गार्ड कसो, स्क्रॅप यार्डान एक सेक्युरिटी गार्ड कसो दवरलेलो. आनी ते दिसा एवरीथींग वॉज ओके, बट तुमकां सांगूं शकना थंय
त्या सेक्युरिटी गार्डा वांगडा कितें जालें पळय तें. इट वॉज रियली हॉरर, 100% हॉरर. हांव तुमकां सांगू शकना पळय तितलें. सेक्युरिटी गार्डाक रात जाली, 11:30, 12, 1, 1:30 जाले आनी सेक्युरिटी गार्डाक जी गाडी व्हायट कलराची वॅगनर थंय पडल्या स्क्रॅपाची, जी एलिस्टराच्या पांयची आसली, तर ताका भितरल्यान लायट दिश्टी पडली, म्हणजे कोण टॉर्च मारता कसो. अशें दिसलें की कोण कितें चोरूंक येयला कसो. तेणें एका हातीन दांडो धरलो सेक्युरिटी गार्डान, एका हातीन टॉर्च धरलो आनी तो गाडये कडेन फुडें गेलो आनी टॉर्च धरलो आनी असो ग्लासार मारलो. आनी तुमकां खबर आसा न्हू, उदकान समज जाल्लेली गाडी, ताका सगळ्याक शेळो जाल्लो, सगळी गाडयेचें कलमेल्लें आनी ग्लास जे तेजे ट्रान्सपरंट आसता ते ताका शेळो कसो येयल्लो आनी तो ब्लर कसो जाल्लो. तेणें एका हातीन दांडो धरलो आनी एका हातीन टॉर्च असो वॅगनरीच्या ग्लासाचेर मारलो चाक्क. जाल्यार ताका भितन कोण बसला तो फील जालो. 3 जाण आसली, ड्रायव्हिंग सिटार, सायडीच्या सिटार आनी फाटल्या सिटार एक भुरगो आसलो. सो तेणें अशें मारलो, ताका झाप करून भितन दिसलें की 3 जाण बसला, तोंडां दिसना कांय ना, ब्लर आसा. तो मातसो फुडें गेलो, कोण है फुडें गेलो आनी दार उगडपाक ट्राय केलें वॅगनरीचें, जाल्यार उगडाना. 3 जाणां भितन बसल्या ती दिसता. तेणी काडलो आनी दांडो मारलो ठाण करून, म्हणजे फुडल्या ग्लासार दांडो मारलो, जाल्यार ऑटोमॅटीक ड्रायव्हिंग सिटा वयलो ग्लास सकयल जालो आनी फाटल्या सिटा वयलो. ओके, ह्या सायडीचें ड्रायव्हिंग सीट आनी ह्या वाटेंतलो करून ग्लास सकयल देंवलो आनी ताका 2 जाणां भितन दिसलीं. आनी 2 जाणांची जी कोणूय 2 जाणां भितन आसली ड्रायव्हिंग सिटार आनी फाटल्या सिटार, ताका टोटल ब्लर दिसोंक लागली आनी फक्त हायलायट जावंक लागले ते दोळे, आनी फूल दोळे व्हायट कलर आसले. ते पळोवन सेक्युरिटी गार्ड भियालो. सेक्युरिटी गार्डान आंग काडलें आनी तो धाप करून सकयल पडलो. धांवपाचो प्रयत्न करूंक लागलो पूण ताका धांवपाक जालें ना. भियाल्लेल्या कारणान तेणी आपणाक कसो शांत केलो आनी तो उठलो आनी तेणी परत एकदां टॉर्च मारलो. पळयताले कोणूच ना. तेणी फोन काडलो आनी पात्रांवाक फोन मारलो, पात्रांव ऐसा हुआ है. आपणाक गाडयेन कोण तरी दिसलो आनी ताका पात्रांवान तेचे 2 गाळयो घातल्यो आनी शांत केलो. जालें कितें, तो गेलो आनी कदेलीर भिवन बसलो सेक्युरिटी गार्ड. तेणी चिंतलेलें आयचो दीस लास्ट आनी आपूण फाल्यां आपणाचो पेमेंट घेतलो आनी आपूण आनी हे कामाक हांगासर रावचो ना. जाल्यार ताका अचानक परत गाडयेची लायट दिश्टी पडली. तेणी हनुमान चालिसा चालू केली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर. आनी तो हनुमान चालिसा म्हणीत त्या गाडये कडेन पावलो. परत एकदां लायट मारली जाल्यार भितन कोणूच ना. टाक करून फुडली लायट ऑन जाली, फुडले फोक लॅम्प दोनूय ऑन जाले. आनी 2 दीस पयलींच त्या गाडयेचें सगळी बॅटरी, तेजें इंजीन सगळें डिसमेंटल केल्लेलें. गाडयेक 2-4 गाडयेक, त्या गाडयेक टायर पासून नासले, सगळें इंजीन बीन तेचें काडून डिसमेंटल केल्ली गाडी. जस्ट तेजो सांगाडो, म्हणजे वयली बॉडीच आसली. आनी सेक्युरिटी गार्ड शॉक जालो, भितन इंजीन ना, बॅटरी ना, लायट कशी पेट्टा काय म्हणून. तो गाडयेच्या फुडसून येयलो पळोवपाक आनी टॉर्च ड्रायव्हिंग सिटार मारलो. जाल्यार ताका 3 जाणां दिसलीं, सारकी तोंड दिसलें तेंचें, फूल दोळे वायट. तो धांवन ड्रायव्हिंग सिटा कडेन येयलो करून आनी एका सेकंडाक गाडी स्टार्ट जाली. तुमकां तो आवाज खबर आहा न्हू, जेन्ना 4 व्हिलर सेल्फ मारता पळय, गाडी स्टार्ट जाली आनी गाडयेचो आवाज स्टार्ट जालो, वूं करून. तो इतलो भियालो की ताका डायरेक्ट घुंवळ येयलो आनी थंय पडलो, फाट करून थंय पडलो अनकॉन्शियस. अर्ली इन द मॉर्निंग 8:30-9 सुमार त्या स्क्रॅपाचो ओनर येयलो आनी कामगार येयले. पळयताले सेक्युरिटी गार्ड 4 व्हिलरीक सकयल पडलेल्या कारणान पयलीं ते चिंतीत पडलो, हो आनी मनीस कोण हांगा पडला. कित्याक जाणां, तुमकां सांगता. सेक्युरिटी गार्ड जो सकयल पडलेलो, ही इज व्हेरी ओल्ड न्हू, यंग तो, अरावंड 28 years ओल्ड. बट जेन्ना तो सकयल जमनीर पडलेलो, तेजे फूल केस, हे जे केस आसा ते फूल केस धवे जाल्ले, फ्रॉम आयब्रो हे केस फूल धवे, टोटल वायट. आनी तेजी स्कीन अशी चुरेल्लेली अशी.
तेतून स्क्रॅपाचो ओनर जो आहा पळय तो शॉक जालो आनी ओनराक खबर आसली ती गाडी एक्सिडेंट जाल्लेली गाडी उदकान आनी तेजेर 3 जाणां मेल्लेली ताका सगळें खबर आसलें. तेणी फटाक पुलिसाक फोन मारलो आनी एम्ब्युलन्स टिमीकूय फोन मारलो तेज्या वांगडा कितें जालें काय म्हणून. पुलिसांनी ते कितें आहा ते केलें, तेंचें कितें आहा तें कंप्लेंट कितें आहा ती घेतली, पूण कांय ना न्हू, पुलीस म्हणून बाबडे कितें म्हणून करतले. डॉक्टरांक आफयले, डॉक्टरा कडेन व्हेलो तेका, जाल्यार तो अनकॉन्शियस आसलो, तेका होश येयलो आनी तो एबनॉर्मल बिहेव करूंक लागलो, पिशापणां करूंक लागलो. फक्त इतलेंच म्हणटालो तो, जेन्ना तो शुद्धीर येयलो तेन्ना इतलेंच म्हणटालो, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, वो आपको हमको अंदर ले जाएंगे. म्हणजे तो म्हणटालो दार उगडू नाका, गाडयेचें दार उगडू नाका, ती कोण गाडयेन भुतां बसल्या पळय ती आमकां भितन गाडयेन व्हरतली आनी मारतली. परत 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 रिपीट करी. स्क्रॅपाचो जो ओनर आसलो तो मुस्लीम आसलो. स्क्रॅपाच्या ओनरान आपणाच्या मौलानाक फोन मारलो आनी अशें अशें जालें. मौलाना येयलो आनी मौलानान सांगलें की ही गाडी जी कोणाची आसा तेजे आशा आसली गाडयेचेर. ब्रँड न्यू गाडी न्हू, एलिस्टराच्या बापायची, जस्ट हार्डली 4 days ago, ब्रँड न्यू 4 दीस पयलींची गाडी ती. तेजे फॅमिलीची, तेच्या चेड्याची, तेच्या बायलेची आशा आसली गाडयेचेर. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी तेणी सांगलें अगले सोमवार को म्हणजे ते मुस्लिमांचे कितें करया, म्हणजे तेंचे तरेचो प्रेयर आनी ते हें करया आनी ही काडनी कंपनीक काडनी दी, कळ्ळें तुमकां, रिसायकल करपाक. द नेक्स्ट डे, दुसरे दिसा रातचे थंयसरल्यान एक ट्रॅव्हलिंग करून 2 कपलां वयतालीं बायक घेवन. ओके. आनी ती थंयसरली गांवांतले लोक न्हू, म्हणजे पयस लॉंग रायड करपी कपलां. ओके, व्हेरी यंग आनी बायक रायडर्स. थंय पावलो, त्या गाडये कडेन पावलो आनी तेका दादल्याक त्या म्हणजे कोण रायडर आसलो तेका मुतोंग जालें. मुतोंग जाल्ल्या कारणान तेणी गाडी सायडीक पार्क केली आनी मुतलो बीन आनी जी वॅगनर आसा त्या वॅगनराच्या सायडीक रावन तेणी सिगरेट भायर काडली, सिगरेटीचें पॅकेट काडलें, सिगरेट भायर काडली, तोंडाक अशी लायली जाल्यार आफ्टर सिगरेट फाट करून पेटली. फाट करून पेटल्या कारणान तो मातसो आबूज जालो आनी तितल्यान सेक्युरिटी गार्ड, जो नेवो सेक्युरिटी गार्ड आसा तो धांवन धांवन फुड्यान येयलो. कोण हो काय म्हणल्यार, ना आपूण वयतालो, आपूण एक सिगरेट मारपाक रावलो. ओके. तेणी सांगलें आपूण सिगरेट जेन्ना तोंडाक लायली सिगरेट पेटोवंक लागली, पूण सेक्युरिटी गार्ड फकाणां म्हणून समजून हांसोंक लागलो. सारकें न्हू. सारकें. बट त्या दिसा जेन्ना ती सिगरेट पिवन जाली आनी ती जेन्ना गाडी स्टार्ट मारपाक लागली आपणाची, म्हणजे जी गाडी आसा बायक स्टार्ट मारपाक स्टार्टूच जायना, जायना. 1 वर जालें, 1.5 वर जालें, स्टार्ट करता बायकूच स्टार्ट जायना. बट अचानक वॅगनरीची लायट फोक लॅम्प चालू जालो चाक करून, फूल ब्रायट सारकें. आनी त्या दादल्यान पळयलेली न्हू, तो बायक रायडरान पयली ती स्क्रॅप जाल्या गाडी, तेका टायर ना, इंजीन ना, फुडले बॉनेट ना, कांयच ना, ती गाडी लायट कशी पेट्टा. तो शॉक जालो. तो फुडें वचोन पळयता जाल्यार गाडी स्टार्ट जाली आनी गाडयेचे भितरली इंटिरियराची लायटी चालू जावंक लागल्यो, चालू बंद. आनी जेन्ना चालू बंद जावंक लागली तेन्ना तेका झाप करून 3 जाणां गाडयेन दिसली आनी तेकाय तोय अनकॉन्शियस जालो आनी सकला पडलो. आनी तेज्या वांगडा तेजी बायल आसली तेय अनकॉन्शियस जाली आनी सकला पडली. अर्ली इन द मॉर्निंग तेंच्या वांगडा सेम सिच्युएशन, तेंची फूल हेअर, बियर्ड, तेचे ज्यो बायलेचे लांब केस आसले सगळे धळे, अनकॉन्शियस, हॉस्पिटलान एडमीट. बेगीच्या बेगीन मौलानान आपणाचें कितें आसलें तें केलें आनी तेका सांगलें ही कोणाची गाडी आसा तेका फोन मारून हांगासर आफय, आमी ते रिच्युअल्स कितें आसा ते कंप्लीट करया. आनी एलिस्टराच्या बापायच्या भावाक पुलीस स्टेशना वयल्यान नंबर घेवन कॉल केलो. तेका सांगलें की हांगासर कितें कितें जाता, हे 4-5 दिसांक, हे 1 वर्साक कितें कितें जालें तें तेणी शेअर केलें. एलिस्टराचो काका म्हणजे तेज्या बापायचो भाव बेगीचे बेगीन थंय पावलो. तेणी सांगलें की हांगा तेंची डेथ जाल्ली हे गाडयेन आनी कितें आसा तें तेंच्यांनी आपणाच्या मुस्लिमाच्या हेतून केलें आनी हेणी फादराक घेवनूय प्रेयर केलें
आनी ती गाडी रिसायकल करपाक दिली. आनी त्या दिसासून त्या गाडयेची आनी त्या फॅमिलीची स्टोरी थंयच एंड जाली. सो आतां तुमी म्हणटली की गाडये वांगडा अशें कितें जालें. गाईज, गाडयेचेर मनशाचो न्हू एटॅचमेंट आसता. फॉर एग्जाम्पल म्हाजी गाडी तुमी फाटल्यान पळयल्या. लोक बेडरुमान न्हिदतात, पण हांव बेडरुमान म्हाजी गाडी न्हिदयता. माय बायक म्हाज्या बेडरुमान आसता, हेका मोग म्हणटा. आनी तेंची पयलीच मेहनत घामा कश्टाची गाडी वॅगनर, आशा असता. तेजी आशा आसली. आनी ती आशा अशी आसली की तो मरोन पासून ती फॅमिली आपणाची गाडी सोडूंक पावली ना. कळ्ळें न्हू तुमकां कितले डेंजरस न्हू. तुमकां तर आवडला जाल्यार चॅनलाक लायक आनी शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी फाल्यां तुमकां हॉरर व्हिडिओ जाय काय डेली व्लॉग जाय तेय तुमी कॉमेंट करून सांगचे. सारकें न्हू. सारकें. गायज, तुमी खूब जाण म्हाका म्हणटात फाटल्यान व्हडल्यान बॅकग्रावंड घालू नाका, डेंजरस आवाज घालू नाका. हे सगळे घालू नाका म्हणटा आमी घालपाचे सोडले. ऑरेज तुमकां खबर आसा हॉरर व्हिडिओ जे आसता पळय विथ म्युजीक आनी विथ तेजे क्रिपी सावंड्स ते आनीक इनहॅन्स जाता. पण आमचे ल्हान ल्हान भुरगे व्हिडिओज पळयता म्हणून आमी ते बॅकग्रावंड म्युजीक 100% न्हू 95% बंदूच केले. होय. व्हिडिओ आवडली जाल्यार लायक करा आनी शेअर करपाक विसरो नाका. आनी फाल्यां कितें घालू तुमकां तें सांगा. बाय बाय. बाय बाय.